सरकारी प्रशासनाचो नियाळ घेवपा खातीर जाली मंत्र्यांची बसका। दर बुधवारा मेळपाचो निर्णय। मुख्यमंत्री नासतना ते वावुरतले शॉक एब्झॉर्बर म्हणून। साळावलेचे उदक बंद करपाची आनी लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा आड काम करपाची सांगेकाराची शिटकावणी। प्रसाद गांवकाराक पर्यटन महामंडळ दिवपाची मागणी। उदकाचे पुरवणे खातीर गोंय करतले करार पोर्तुगाला लागीं, दिली म्हायती मंत्री सुदीन ढवळीकारान। फोंडेच्या चडशा रस्त्यावेले सीसीटीव्ही पडल्यात बंद, जतनाय घेवपाचो कोंत्रादूच केलो ना। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे गैरहजेरेत शॉक एब्झॉर्बर म्हणून वावुरपाचे तांच्या मंत्र्यांनी थारायला। ताका लागून कोसळिल्ल्या प्रशासनाचो शॉक लोकांक बसचो ना, ते खातीर सगळे मंत्री बिरेस्तारा परवरे मंत्रालयात मेळ्ळे। पूण ही मंत्रिमंडळाची अधिकृत बसका न्हय, फकत नियाळ घेवपाची बसका हेंय तांणी स्पश्ट केलां। फाटले 7 महिने जाले मुख्यमंत्री पर्रीकार दुयेत आसा। मुंबय आनी अमेरिकेक उपचारा खातीर वचत रावतकीर सध्या तो दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलात आसा। हाका लागून प्रशासन कोसळ्ळा असो बोवाळ विरोधी पक्ष घालतालेच, आता ते मंत्री उक्तेपणान मान्य करपाक लागल्यात। ताका लागून आता मुख्यमंत्री कामार येना तो मेरेन दर बुधवारा मेळून सरकारी कामकाजाचो आनी बजेटात जाहीर केल्ल्या येवजण्यांचो नियाळ घेवपाचें तांणी थारायला। आता मनोहर पर्रीकार एक गोंयचो सारको थोर राजकारणी, man who has come to become, who has reached the position of the defense ministry of the country. Nobody else in Goa ever reached that position. He is the chief minister of the state and he is now ailing. He is in the hospital. Naturally, this is going to have an impact on the administration, on everything. We accept that there is an impact, but we as a team are together and we are like shock absorbers. We are trying to see to it that the impact of his absence is lessened as much as possible, so that Goans get the good governance they deserve. Mr. Parrikar's advice and guidance is available to us, and we are meeting regularly. One, to shape up our short term, two, to have a review of our long term priorities. We are also looking at a situation wherein elections to the Lok Sabha are going to come, by which there is going to be the model code of conduct applicable. That may happen in the next 4 months or so. So we are also having a race to run, and together we will run the race successfully. माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर जरी बरे ना जाले तरी तांच्या मार्गदर्शना सकल आम्ही मुखार वचपाचें थारायलां। आणि मुखार वता आसतना जे बजेट स्पिचीत ताणें काही गोष्टी मांडलेल्यो त्यो इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आज काही आमी डिसिजनां घेतल्या। ही डिसिजनां घेता आसतना प्रत्येकाच्या खात्यात जे बजेट स्पिचीत मांडलां, आज आमी 6 महिने जाले, हाफ ऑफ द इयर इज पास, आणि फुडल्या साधारण फेब्रुवारी नंतर केन्नाय कोड ऑफ कंडक्ट येवं शकता, आणि त्या खातीरूच ज्या गोष्टी बजेट स्पिचीत आनी बजेटांत आसा त्यो इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर प्रामुख्यान आमची फुडली जी मिटींग आसा त्या हेतूंत आमचो प्रयत्न आसतलो, आणि त्या खातीरूच आजची मेन मिटींग आमी आपयली। कॅबिनेट मिटींग न्ही, ही रिव्यू मिटींग। ही कॅबिनेट मिनिस्टर्स एक रिव्यू मिटींग घेता। कॅबिनेट मिटींग इज चेअर्ड बाय XYZ. दिस इज नॉट डन, एक अधिकृत कॅबिनेट मिटींग न्ही, पूण ही एक रिव्यू मिटींग टू चेक अवर पर्स्पेक्टिव्स अँड टू हॅव अ रिव्यू। प्रशासन कोसळिल्ल्यान ताचो सरकाराचेर खर परिणाम जातलो आनी रोखडोच गोंयांत राजकीय भूकंप जातलो अशें काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान म्हणिल्ले। ताकाय मंत्री विजय सरदेसायान जाप दिल्या। ताचे खाशेले शैलीत पळयात। रमाकांत खलपान सांगला की पॉलिटिकल अर्थक्वेक इज इमिनंट। ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर इज व्हेरी क्लियरली अ मेसेज टू मिस्टर खलप that there is no earthquake this side. It's possible on his side. And for this, तो जर कसलेंय उलोवंक सोदता फुडें ताकाय रिजल्ट आमी बेगीन दाखोवंक शकता। कळ्ळें तुका? हो मेन मुद्दो राजकारणांत। नो पॉलिटिकल अर्थक्वेक दिस सायड, इट कॅन बी द अदर सायड।
परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. मंत्रिमंडळात बदल करतकीर आता बरी महामंडळां मेळपा खातीर झगडी सुरू जाल्यात. सांगेचो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकार तातूंत सगळ्यांत फुडें आसा. ताका दिवपाक सांगे मतदारसंघातले सगळे पंच, सरपंच आनी नगरसेवकांनी मुखार येवन शिटकावणीच दिल्या. प्रसादाक पर्यटन महामंडळ दियात, नाजाल्यार लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा आड काम करतले आनी साळावलेचें उदक बंद करतले. प्रसाद गांवकार हो मंत्रीपद मेळूंक नाशिल्लो एकमेव अपक्ष आमदार. मंत्रिमंडळ बदल जातकीर रोखडोच त्याने गोंय राणा महामंडळाचे अध्यक्षपद सोडले. आता मतदारसंघातल्यो पंचायती आणि नगरपालिकेचे प्रतिनिधी एकठांय येवन जाहीर शिटकावणी दिवपाक लागल्यात. पळयात ते कितें म्हणटात ते. आज आमकां अशें दिसून आयलां की आमदाराक आतां खंय तरी एक तांणी गव्हर्मेंटा भितर एक स्थान दिवपाक जाय, एक बरें अशें कॉर्पोरेशन किंवा मिनिस्ट्री दिवपाक जाय आशिल्ली की जेणे करून आमच्या सांग्याक उदरगती बाबतींत खंय तरी एक मुखार वचचो. सांग्या आमी फाटलीं 40 वर्सां जालीं पळयता, सांग्या भितर एक मिनिस्ट्री दिना, कोणाक बरें कॉर्पोरेशनूय दिना. जे पंच आसा, सरपंच आसा आनीक इतर आमी नगरपालिका आसा, सगळे मेळून आमी एक अशें ठरयल्लें आसा आतां की 2019 इलेक्शनाक अगेन्स्ट BJP काम करपाचें, नाजाल्यार आमकां आनी कांय ऑप्शन उरचो ना. आतां आयज आमचे कडेन एक अशें हत्यार आसा सांग्या भितर, तें आयज पर्यंत आमी वापरलें ना. तें हत्यार म्हणल्यार आमचे डॅम जे आसा ते डॅम आमचे उगे पंचायती भितर येता. सगळे उदकाचो सोर्स आख्या सावथ गोवा हें उदक जें आसा ह्या डॅमाचेर वयता आनी हे आमकां एक अशें आंदोलन करचें पडटलें. आमकां हे सांग्या भितर मिनिस्ट्री मेळटली जाल्यार आमकां आयज अशें आंदोलन करचें पडटलें. जे डॅम जे आसा ते उदक एक कमीत कमी 8 दीस तरी एक खंय तरी बंद दवरचें पडटलें. तेणें डिसिजन घेतलें आनी तेणें तें कॉर्पोरेशन सोडलें. आमी ताका सगळीं धन्यवाद करतात, कारण आतां आमी फ्री, म्हळ्यार कोणाचेर बंधन नासतना. पूण ताका सांगलां तूं गव्हर्मेंटाक सपोर्ट कर. गव्हर्मेंटान अशें चिंतूं जाय, इवन इंडिपेंडंट सुद्दां तो कॅन्डिडेट सपोज निवडून आयिल्लो जाल्यार तेणें असो डिमांड केलो ना की आपल्याक अमुकूच जाय अशें म्हणून. तेन्ना तो दुसऱ्या सरकारान म्हणजे सरकार दुसरें करता, काँग्रेस सरकार करता जाल्यार बी तेंचे तो फाटल्यान वचूना. हें गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान लक्षांत दवरूंक जाय आसलें. हे शिटकावणे भितर एक गर्भीत धमकी आसा अशें दिसता. आमच्या आमदाराक बरे महामंडळ दिले ना जाल्यार प्रसाद गांवकार पर्यायी सरकार घडोवपा खातीर काँग्रेसी वांगडा वतलो. सांगेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी हेर कांय मंत्र्यांचेर फौजदारी कागाळी वा कोर्टांत केशी घालपाचें काँग्रेसीन थारायला, त्योय बी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून. हाचो पुराय प्लॅन 4 ऑक्टोबराक विरोधी पक्ष जाहीर करतलो. कोर्टान बेकायदेशीर थारायिल्ले 88 मिना खणींचे नूतनीकरण, SEZच्या पैशांचेर लायिल्ले व्याज, सरकारी कार्यालयां खातीर मोजिल्ले भरमसाट भाडे अशी कांय प्रकरणां आमी काडल्यात आनी तातूंत केल्ल्या भ्रष्टाचारा आड ह्यो केशी घालतले अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान जाहीर केला. आयज साकून आमी ह्या सरकाराची वेगळी भ्रष्टाचारी प्रकरणां जीं आसात ती आमी उगड्यार हाडटले. जंय गरज पडटा थंय पुलीस कंप्लेन करतले, जंय गरज पडटा थंय कोर्टान आमी वयतले. आनीक जेणे कोणें इल्लिगली पयशे कमोवपाचें काम सरकार मार्फत केल्लें आसा, मुख्यमंत्री धरून तेंच्या सगळ्या मंत्र्यांक सगळ्यांक आमी एक्सपोज करपाचें काँग्रेस पार्टीन ठामपणी निर्णय घेतलेलो आसा. वी हॅव केप्ट अ डेडलायन दॅट बाय 4th our first matter will go for the investigation. गिरीश परत एक फावट फॉर्म्युलिनाच्या प्रकरणाचेर उलयलो. नेमान नुस्त्याची तपासणी जावपी यंत्रणा उबी जायना ते मेरेन भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर बंदी घालची अशी मागणी ताणें केल्या. आमचो विरोध भायल्यान येवपी नुस्तेक आसा, गोंयच्या न्हय अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. Cloud Alvarez has already gone with Lokayukta and it is consuming lot of time. So we don't feel that is the right option before us. We have other options is either going for a criminal cases. Also we are exploiting that option. Our legal team is working on that. So we are very much serious. That's why we are announcing it today. Because that sympathy factor everything is gone. कित्याक ते मागीर म्हणटा सीख मातशें हेजे पयलीं आमी सांगिल्लें की आमी सीख म्हणून सिंपथी करून आमी ओगी रावप आनी ते सांगप परत तो फिट आसा. So yes, so now we are closing that chapter and we are going aggressively on every corruption issue where ministers are involved and when the chief minister is involved. Because chief minister is involved in number of cases where documents are already started coming to us.
and we are going heavily on this. And there is no backtrack on that. CM's role is the main role because the affidavit filed by the Parsekar is already states that he has continued what his predecessor has done. जे त्याने सुरू केले हे सगळे रिन्यूअल करपाक ते आपणे कंटिन्यू केलें. सो द वन चीफ मिनिस्टर इज ऑलरेडी ऑन रेकॉर्ड. Wherever the illegalities have happened, wherever the corruption has happened, and where we get the documents and all the evidence, we are going ahead. The IDC is another best example. IDC तुम्ही पैसे प्रॉपर्टी तेंचे कडेन दवरता, लँड तेंचे कडेन आसता इतलो तेप, हायकोर्ट ते रिजेक्ट करता सेइंग दॅट तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक वयता आनी तेजे नंतर सुप्रीम कोर्ट अबाउट टू गिव द वर्डिक्ट तुम्ही कॉम्प्रोमायज करता, सेटिंग करता. विश्वजीत राणेन गोंयच्या लोकांक एकूच प्रूव करून दाखोवपाचें की जें नुस्तें तामिळनाडू जावं गुजरात साकून येता, जें दर्यांतल्यान धडेर पावपाक जवळ जवळ 4-5 दीस लागतात, कदाचित एक 7-8 दीस लागतात, आनी थंयच्यान तें ट्रान्सपोर्ट जावन गोंयांक पावपाक आनीक दीस जवळ जवळ हे सगळे प्रकरणां 10-15 दीस लागतात. सो 10-15 दीस नुस्तें गोंयकार कंज्यूम जायसर तांकां सेल करीसर तें कशें फ्रेश उरता फॉर टायमींग फॉरगेट तुगेलो तो टेस्ट कितें जाता त्यो टायमींग कुशीक दवरया. गोंयचे लोक केन्ना कन्विन्स जातले जेन्ना तूं तें सांगता की हें नुस्तें ह्या -20 डिग्री चेर प्रिजर्व करतात आनी ते ट्रान्सपोर्ट करतात रिफर ट्रान्सपोर्टेशनाक, जितूंतल्यान तें नुस्तें दर्यांतल्यान काडीसर तें हाडीसर फ्रेश उरता जाल्यार तेन्नाच लोक कन्विन्स जातले. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कॅसिनोवेल्या जुगाराचेर परत बोवाळ सुरू जाला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हो जुगार बेगोबेग थांबोवपाक जाय अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा. हाचे खातीर कॅसिनोवाल्यांनी नेरूल जमीन घेतल्या अशेंय तो म्हणटा. आयकात रेजिनाल्ड कितें म्हणटा तो. गॅमलिंग, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन भितर सोदतांच एअरपोर्टार भितर सोदतांच तुका कितें मेळटा सगळे एडवर्टायजींग कजिनोचेर. In spite of assurance from Chief Minister Manohar Parrikar in the Assembly, Baba te board upon Kattamun, advertising of any vices is against the law. Jaidev Modi gele, ata new plan aha, Deltin Casino gele, tie up I don't know with Adani or what. New policy करपा सोदता ही ते. Policy म्हणल्यार कितें लायव्ह गेमिंग लँडार हाडपाक कॅजिनो बोट्यो आनी हेणी 4 लाख लँड ऑलरेडी घेवन दवरला. पॉलिसीक फिट जावपाक जी पॉलिसी करपा आहा ते पॉलिसी फिट जावपाक ऑलरेडी 4 लाख जमीन घेवन दवरली. माकाव स्टायल कजिनो हाडपाक गोंयांत करपाक जें प्लॅनिंग आनी दॅट टू फॉर अ मोनोपोली. हांव आनी चड हांव कितें उलयलें तो दर तूं सारकें ना. हांव चीफ मिनिस्टर एकूच सांगूंक सोदितां हें गोंयां करूं नाका. गोंयां हितू हें करूं नाका, मोनोपोली करूं नाका आनी हितू सीन सिटी करूं नाका. देर आर सो मेनी थिंग्स वी कॅन डू. आमी गोंय सांबाळपाक जे लोक येताले गोंयांत टुरिजम इंडस्ट्रीक कितें मेळटालें गोंय बरें म्हूण. एक कितें खावपाक मेळटा बरें, कितें शेक मेळटा बरें, एक बारीक घरांत कितें खावपाक मेळटा जावं एक इंडस्ट्री आनी दॅट प्युरिटी वॉज देर. चेंज करे म्हूण आज वॉट अबाउट ISL काडली आनी कजिनो लॉबी दिली. सगळे कडल्यान तुमी कजिनो लॉबी दिताय. आय एम नॉट एगेन्स्ट कजिनो. जाय जांक गोंयकार भाव आमी कजिनो काम करताय. एक कजिनो उरलो ना गोंयचो. सगळे कजिनो गोंयचे काबार जाले. रायट फ्रॉम चान्सीस, रायट फ्रॉम तुगेले डॅम्पो, रायट फ्रॉम सालगांवकर सगळे कजिनो काबार जाले. आतां लास्ट प्लॅन तेगेलो ओशनी पयलीं मनोहर पर्रीकारालो. हांव म्हणटा एकूच कर तूं जें पडते हें जातोलें जिंग पडते वॉट वील हॅपन ओवर देर. इट इज अ SEZ in the making with no powers of the police. It is contrary to gambling. Contrary to the anti-gambling act. Gambling act आसता तो गॅमलिंग कोण ॲक्ट आसता. इट इज बँग ऑपोजिट. शिरगांवच्या लोकांनी मटको आणि हेर जुगाराक विरोध केला. ग्रामसभेतूय हो विषय गाजिल्लो. थळाव्यांनी ताच्या आड पुलिशेन कागाळी केल्यात. सरकारी शाळे कडल्यान फकत 50 मिटरांचेर हो जुगार चलता. देखून शाळेचे भुरगे मटको लावपाक लागतले अशी भिरांत तांणी उक्तायल्या. शिरगांवान आमच्या मटको आनी गॅमलिंग चालू आहा. हांवें पुलिसांनी कंप्लेंट दिल्ली, क्रायमाकूय दिल्ली हांवें आनी सरपंचाकूय दिल्ली. आयज 5-6 दीस जाले
कांयच एक्शन घेना, सरपंचूय एक्शन कांय घेना. ताका लागून आमी 5-6 दीस तळ मेळटा. आयज पळय आयज उठून सकाळी फुडें 10 वरांचेर पंचायती कडेन सरपंचा कडेन येयले, तांकां बरें सरपंच कांय एक्शन घेना. हेजेर कितें तुडको जावं काडचो सरपंचाक. म्हणजे तुम्ही कितें म्हणटा की मडको चलता तो कितें म्हणटा तुमी? कायम तो बंद जावचो. शिरगांव गॅमलिंगूच नाका. धाकटी भागटी मोडक्याचेच न्हू. प्लस स्कुला लागीं भुरगे ल्हान वयता थंयसर भुरगे. रात्री गोंयांनी खंयसर केन्ना येतो हे जावचो न्हू. आमच्या भुरग्याक आमचे भुरगे ल्हान भुरगे शिकतात तेंचे बरें जावचे आनी बरो फ्युचर वयतो आनी ते गॅमलिंगान हे ते विचार वचोवचे न्हू. अशें आमचे ते म्हाजे तरी विशय आसा की भुरगे वयर सरची अशें तरी हांव तुका सांगता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आणि शिरगांवच्यान महेश गोवेकार. उदकाचे येवजणे खातीर गोंय सरकारान पोर्तुगीज सरकारा कडेन करार केला. ते खातीर पोर्तुगालचो पर्यावरण मंत्री एक शिष्टमंडळ घेवन गोंयांत आयला. ताका मेळटकीर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढावळीकारान ही माहिती दिली. We are signing an agreement along with Portuguese government, Lisbon, on 29 at 11 o'clock in Goa. आणि माननीय जे मंत्री बाब फेर्नांडीस त्या खातीर गोंयांत आयिल्ले आसा. सगळ्यात म्हत्वाचे जे तातूंत भाग आसा ते मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग फॉर प्रपोज टेक्निकल कोऑपरेशन पार्टनरशीप बिटवीन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अँड द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द पोर्चुगीज रिपब्लीक फॉर वॉटर सप्लाय अँड वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट अँड सॅनिटेशन. मेन पॉयंट्स आमी घेवपाचे ठरयल्या ते वॉटर सप्लाय ऑपरेशनल अँड एनर्जी एफिशियन्सी अँड रिसोर्स वॅलोरायझेशन, वेस्ट वॉटर अँड सिवरेज प्लॅनिंग मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजिकल सोल्युशन, asset management procedures and standards, energy management, operational workflows and chemical dosing system, operational data and information management, and SCADA and tele-management system. Role of Government of Goa and Agas de Portugal has the role asa that will be work in collaboration to develop common efforts and to promote knowledge sharing, best practices dissemination, implementation of pilot project, training and capacity building through annual meetings and alternate visits. आमचो जो मेन डिपार्टमेंट आसा तो पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आसा आनी तांचो डिपार्टमेंट एक्झिक्युटीव बोर्ड मेंबर एडमिनिस्ट्राडो आगोस डू पोर्चुगाल इंटरनॅशनल रोआ विस्कॉन्दी सियाब्रा 3-1700-421 लिस्मा. जो मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग आमचो 29 तारखेक सायन जाता त्या शिवाय तो सबंद गोंयचे जे प्लांट आसा थंय विजीट करता आनी एक नवें पर्व वॉटर सप्लाय जशें आमी जपाना बरोबर केलें, जपान इंटरनॅशनल बँके बरोबर केल्लें तशें गव्हर्मेंट ऑफ पोर्चुगाल हांचे बरोबर करता आनी इम्प्लिमेंटेशन फॉर नेक्स्ट 5 years आमी हें करपाचें थारायलां. घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विराम. कसलीच कल्पना दिनासतना सोपा वाडयल्ल्यान मडगांव मेन मार्केट आणि गांधी मार्केटातले पसरकार बेजार जाल्यात. पयलीं सोपो 5 रुपया आशिल्लो तो आता वाडोवन 10 रुपया केला. पालिका मंडळान हो निर्णय फाटी घेतलो ना जाल्यार दोनूय मार्केटां बंद दवरतले अशी शिटकावणी बाजारकारांनी दिल्या. गांधी मार्केट आणि न्यू मार्केट संघटनेच्या वांगड्यांनी सोपो वाडोवपाक खर विरोध केला. तांकां विश्वासात घेयनासतना हो सोपो वाडयला तेन्ना तो फाटी घेवचो अशें तांणी मागला. आज अचानक म्युनिसिपालिटी सोपो पेर घेवपाक बोंबा लागले स्टाफ तेजे जाल्यार ते आमी डेली ताका 5 रुपया दिताले. अचानक बोंबला आज 10 रुपया दी म्हणून 5चे 10 दितकीर आमचे वेंडर मातशे हे जाले आनी ते सगळे म्हाजे कडेन येयले. म्हाज्या कडेन हांव सीओ कडेन गेलो जॉब विचारपाक बाबा अचानक कितें तुवें आमकां पयलीं लेटर सीओ बोललो आपल्या आमकां की हे रेजुलेशन घेतलें आनी हितून पास जालें. हो एग्री आहा पास जालें सगळें जालें एग्री आहा. तेणें लेटर बी धाडून दिलें हांव एग्री आहा. पण लेटर धाडून तेणें आमकां उलोवपाक आपोवना. हे उलोवन डिस्कशन जातालें आमकां कितें आमी सपोर्ट करतात म्युनिसिपालिटी आनी आमची आसतलेच न्ही आनी आमचो तांकां सपोर्ट आसतलो. पण हे डिस्कस जावन बाबा तितून कितें कमी जास्त करून समज जाल्लें आज बरें जातालें आसलेलें. म्युनिसिपालिटीन एक टॅक्स वाडोवपाचें एक आतां न्यू हें केलां टॅक्स वाडोवन दिया म्हणून. सद्या परिस्थिती अशी आहा सद्या मायन बंद जाल्ली आसा, GST लायिल्ली आसा आमकां. सद्या आमकां मार्केटान गिरायक ना आनी ह्याच म्युनिसिपालिटीक थंय सेल दिता आनी आमची मार्केट काबार केल्ल्या गोंयकारां हेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीन काबार केल्ल्या आनी त्या घाटयांक लोकांनी हें पोसपा सोदता म्हणून.
आनी आमी हेजे फुडें म्युनिसिपालिटी टॅक्स वाडोवपाना आनी हेजे फुडें आमी सोपो पेड वाडोवपाना आनी सोपो पेड वाडोवपाक तेंच्यान म्युनिसिपालिटी मस्ती केली आमी मडगांव मार्केट बंद करतले आनी गांधी मार्केटान राजिनान म्हाकाय सांगलेलें आसा आमी दोगूय जाण मेळोन आमी एक म्युनिसिपालिटीच्यान मोर्चा व्हरतलो आनी मार्केट बंद करूं वयतले. बाजारकारांनी केल्ले आरोप मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकाक मान्य नात. तो म्हणटा तांकां हे विशीं कल्पना दिल्ली आणि सोपो कित्याक वाडयला ताची माहिती ताणें दिली. Public notice was given, press note was issued yesterday, and from today onwards, the Margam municipality team will be going around to collect the SOPO. I request the citizens of Margam, business community of Margam, to kindly cooperate with the Margam Municipal Council staff so that there is no revenue loss to the council exchequer, and we plow back the same what we have garnered through SOPO collection for the general public good. You may be aware that in the recent past there was an issue regarding the SOPO collection. The person who had won the bid was expected to pay certain amount to the municipality on monthly basis. He has not been able to do it, so we have already terminated his work, and Margam municipality has on its own through its in-house team has resorted to collect the SOPO collection. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. रस्त्यार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचेर 2014 वर्सा सावन चर्चा चालूच आसा. गोंयांत कांय सुवातांचेर कॅमेरे बसयल्यात, ते खातीर कितलेशेच कोटी रुपया मोडल्यात, पूण तातूंतले कांय कॅमेरे चलच नाच, कारण हे कॅमेरे बसयतना तांची जतनाय घेवपाचें कंत्राट कोणाकूच दिवंक ना. पळयात फोंडेच्या रस्त्यावयल्या कॅमेऱ्यांची परिस्थिती. देशांतल्या बाकीच्या राज्याच्या तुळयेंत गोंयांत दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां चड, तशेंच अपघातांचेंय प्रमाण गोंयांत वाडलां. पूण एखादो व्हडलो अपघात जातकीच सरकाराक जाग येता. कितल्याशाच वेळार कॅमेरे बसोवपाचें आश्वासन दिवन सुद्दां सरकारान आजुनूय पुराय करूंक ना. CCTVचे बंद आशिल्ले परते चालू करपा खातीर आमी कोटेशन घेतली, जे कोण नुपूर टॅक्नोलॉजीस तांणी ते पयलीं इन्स्टॉल केल्ले आसा. सो आमी पयलीं तांचे कडच्यान घेतिल्ले, पूण तांणी जो ते एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आनीक रिपेर चार्जीस ज्यो आसा तांणी ती अमावंट मातशी चड कोट केल्ली आसा. त्या खातीर आमी ऑलरेडी मुवमेंट केल्लो आसा फ्रेश टेंडर मागोवपा खातीर. आनीक आमी आतां फ्रेश टेंडर ऑलरेडी प्रोसेस जाल्लो आसा करपाचो. आतां थोड्या दिसांनी आमी ते मागयतले आनीक एकदां ते जालें की ना लोएस्ट जे कोण आमकां एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका आमी ते दितले आनी इमिजिएटली ते स्टार्ट करून घेतले. तर पयलीं जे आसा ते कॅमेरा ते चडशे फॉल्टी जाल्ले आसात, चलना आशिल्ले ते पयलीं पासून. इवन आमकां ट्रॅफिकान लेटरां दिल्ले आसा की कितले कॅमेरा चलतात आनी कितले चलनात ते, आनी खंयचे पिरियडा पासून ते चलनात. ते कॅमेरा थोडे गेल्ले आसा, थोड्याचे केबल्स तुटिल्ले आसात, ते सगळे रिपेर करपा खातीर परते आमी फ्रेश कोटेशनां मागयता. कॅमेरे बसयल्ल्या कंपनीचेर कितें कारवाय करता काय म्हणून फोंडे पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान विचारले, पूण तो म्हणटा कंपनीक फकत कॅमेरे बसोवपाचें काम दिल्लें. तांचे कांय एक्शन घेवचें ना. एक्शन म्हणजे तांचें काम तेंचे म्हणटा ते कितें काम म्हणटात की आमचें काम फक्त इन्स्टॉल करपाचें आशिल्लें अशें तांचें म्हणणें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.